ओके सर आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गोवा आणि जो SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन काल 12 स्टेटाक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन जे रिलीज केला ताजी आज मिटींग आशिल्ली. सकाळी आज साऊथ गोवाची मिटींग घेतल्या. आता 4:30 नॉर्थ गोवा DOची मिटींग चालू आहे. 4 नोव्हेंबर 2025 च्यान एन्युमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्युशन हे चालू जातले फ्रॉम रिस्पेक्टिव्ह BLOs. From 4th November till 4th December 2025, these enumeration forms will be given to each and every voter of Goa. आता तातून 2 प्रोविजन आसा की प्रत्येक वोटर आपले एन्युमरेशन फॉर्म हे डाउनलोड करपाक शकता आणि ऑनलाइन तो ते सबमिट करपाक शकता. दुसरे ऑफलाइन जे एन्युमरेशन फॉर्म आसा ते प्रत्येक BLO प्रत्येक वोटराकडे वचून ते फिल करून सबमिट करतलो. आता हातूंत भितर म्हाका दिसता सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक जे BLAs अपॉइंट करपाक जाय. आय थिंक वी वील हॅव टू प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन दीस SIR बिकॉज वी हॅव टू एक्ट लायक अ विजिलंट. बिहाराक आमी पळयले की 65 लाख लोकांक इलेक्ट्रोल रोलांतल्यान डिलीट करून उडयले. आमचे लीडर राहुल गांधीन प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन दाखयलें की बँगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशा पद्दतीन थंय डुप्लिकेट वोटर्स आशिल्ले. गुरप्रीत सिंग डांग म्हणटा ताणें एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4दा वोटिंग केला. सो आय थिंक ऑल दीस थिंग्स विच आर देर दॅट एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी आमकां ह्या फावट विजिलंट जावचें पडटलें. नाव देर इज अ चान्स वेर वी हॅव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दीस. आणि जे एन्युमरेशन फॉर्म जे आता प्रत्येक वोटराक जे सबमिट करपाक जाय ताजेर आमकां दोळो दवरचो पडटलो. आता हातून लास्ट SIR गोंयान जाल्लो तो 2002 जाल्लो. नाव वन थिंग इज वॉट दे हॅव सेड इज 2002 जे इलेक्ट्रोल रोलार जे आशिल्ले तांक आणि जांचे नाव आता परत 2025च्या रोलार जे आसा तातून तांकां चडशे डॉक्युमेंट्स दिवपाची गरज ना बिकॉज दे वर ऑलरेडी देर. आता 23 वर्सां जाली. 23 वर्सांनी परत रिव्हिजन जाता. जे लोक 2002च्या रोलान ना तांकां 13 डिफरंट डॉक्युमेंट्स दे हॅव आस्क्ड की तांणी सबमिट करचे पडटले एज अ टू प्रूव दॅट दे आर अ वोटर ऑफ गोवा. वी हॅव रेज सेवरल इश्यूज सेवरल पॉइंट्स जे आमी रेग्युलरली काढत असतात की बोगस वोटर कसे ऍड जाता. सर्टन ऑर्गनायझेशनान मोर दॅन 100 वोटर्स आर रजिस्टर्ड. ऑल दीज पॉइंट्स वी हॅव रेज्ड. वी हॅव इवन रेज द पॉइंट वेर समजा गरीब गोंयकार जो गांवांनी रावता तांचेकडे थोड्याकडे समजा कागदपत्र ना जाल्यार ताजेर बाबा सोल्युशन कितें. ऑल दीज पॉइंट्स वी हॅव पुट. बट आय थिंक वी ऑल हॅव टू बी व्हेरी विजिलंट. 4 डिसेंबराक जेन्ना वो रोल ड्राफ्ट रोल जेन्ना पब्लीश जातलो 9th डिसेंबर 2025 ड्राफ्ट रोल जेन्ना वो आउट जातलो तेन्ना क्लेम आणि ऑब्जेक्शन घालपाक एका म्हयन्याचो टाइम आसा. फ्रॉम 9th ऑफ डिसेंबर 2025 ते 8 जानेवारी 2026 ह्या फेजा भितर जी क्लेम्स ऑब्जेक्शन जी आसा ती घालची पडटली. आणि मागीर जे कोण फॉर्म 7 फॉर्म 8 जे घालतले किंवा फॉर्म 6 आसतले न्यू वोटरांचे तांचे फेज वाइज पर्सनल हियरिंग विल हॅपन विच विल स्टार्ट फ्रॉम 9th डिसेंबर टू 31st जानेवारी and the final roll publication will happen on 7th February 2026. I think that we all have to play a very vigilant role. Also आम्ही पहिले की काल सांची प्रेस कॉन्फरन्स झाली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाची आणि सांचे या प्रमोद सावंताच्या सरकारान जवळजवळ 34 ऑफिसरांक ट्रान्सफर केल्या. दिस इज अ व्हायलेशन ऑफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बिकॉज certain people are yaros. For example, they have transferred this deputy collector Ponda, who is a yaro. Deputy collector North also has been transferred. There are more officers. There are more deputy collectors, SDMs. So I think this violation
we have told the chief electoral officer that you immediately ask a clarification from the government of Goa because they have to take their permission first. हे जर तुम्ही 26 तारखेक केले there was no issue. पण जेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सांची प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि प्रमोद सावंत सांचे लोकांक 34 ऑफिसरांक ट्रान्सफर करता, मग हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की तुम्ही खंय तरी भिल्या और तुम्ही खंय तरी कितें तरी बुड्डुलसांव करपाक सोदता. नाजाल्यार कितें गरज पडली की इलेक्शन कमिशन जेन्ना नोटिफिकेशन काडटा फॉर 12 स्टेट्स थंय तुम्ही ट्रान्सफर करता. आता ह्याच भारतीय जनता पार्टीन वेस्ट बेंगॉलाक कंप्लेन केल्ली आहे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की देर इज मास स्केल ऑफ ट्रान्सफर ऑफ ऑफिसर. सो ही दुगलेपणा हिपोक्रेसी कित्याक? हेच भारतीय दामू नायकाक हांव विचारपाक सोदता दॅट यू ऑल्सो फायल अ कंप्लेन अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. हाऊ द गव्हर्नमेंट हॅज ट्रान्सफर्ड 34 ऑफिसर्स वेन SIR इज डिक्लेअर्ड. SIR इज अ थिंग वेर वी हॅव सीन बिहाराक 65 लाख लोकांक काढले. काय तुम्ही गोंयानूय तेच करपाक सोदता? म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस थिंग. आय अपील टू ऑल गोवन्स दॅट एज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज देर आर 1725 booths in Goa as per the new SSR 2025. They have told us that they want to add more 5 parts, that is booths. So 1730 booth गोंयान जातले. प्रत्येक गोंयकाराकडे मागता की आम्ही प्रत्येकान म्हाका दिसता ह्या SIR पार्टिसिपेट जावचे पडटले. We are here to help you. As Congress party, we have BLAs all across 40 constituencies. There are other political parties where they will also have. I request everyone, we are here to help you. Let's get a clean electoral roll for the people of Goa. कित्याक गोंयकार जर तर ह्या रोलान जर तर उरले जाल्यार आमचे गोंय प्रोटेक्ट जातले. हे पळय आतां आमी इतलो तेंप जे झगडटात की हे भायल्या लोकांनी येवन गोंय काबार केलें. आय थिंक दिस इज वन एक्सरसाइज वेर वी ऑल गोवन्स हॅव टू कम टुगेदर. लेट्स पार्टिसिपेट इन दिस SIR. घरा बसून रावले म्हणून जावचे ना. 2 months, I think, dedicatedly. It is starting from 4th of November 2025, which will end on 4th of December 2025. सगळ्यांकडे मागता की तुम्ही ह्या एन्युमरेशन फॉर्माक डाउनलोड प्रत्येक वोटरान करचे. जाका कळना, जाचे कडेन जायना, आमी आसात हांगा तुमकां हेल्प करपाक. बट वन्स अगेन बिफोर आय कन्क्लूड, आय वॉन्ट टू आस्क द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय, हांव एक्चुअली जेन्ना आमी हो प्रश्न थंय विचारपाक गेले तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह गेलो सेईंग आनीक मिटींग आहा म्हणून. अदरवायज आय वूड हॅव आस्क्ड हिम. I want to ask Damu Naik that Bharatiya Janata Party West Bengal has filed a complaint yesterday to Election Commission of India saying that there is mass transfer of officials. जाल्यार गोंयान हे कशें जालें आनी हे तांची कंप्लेन कॉपी ही तांणी काल फायल केल्या. हांगा प्रमोद सावंतान मास स्केल ऑफिसर ट्रान्सफर केल्ले आसा. सो दामू नायकान म्हाका दिसता कंप्लेन फायल करची बिफोर इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया रिप्रेझेंटेटिव्ह CEO गोवा की हांगा कितें तरी गुड्डुलसांव आसा, कितें तरी गडबड करपाक सोदता म्हणून ह्या ऑफिसरांक 34 ऑफिसरांक ट्रान्सफर केले. आज हे SIR जे आशिल्ले हांगा आमी थोडे सिरियस कन्सर्न रेज केल्यात. कारण बिहाराक जेन्ना SIR जाले जाल्यार थंय 65 लाख लोकांची नावां डिलीट जाली आनी थंय आतां निवडणुको येवपाच्यो. रिजल्ट कितें जातले ते मागीरूच कळटले आमकां. पूण सिरियस कन्सर्न तुमी जर बाब योगेंद्र यादव जो आदलो एक राजकारणी आनी एक सेफोलॉजिस्ट ताणें जे काडला SIRचे, ताणें जर तुमकां पळयशात तर ताणें सिस्टमॅटिकली काही प्रश्न सरकाराक विचारले, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक विचारले, सुप्रीम कोर्टान व्हरून लोकांक उबे केले. फर्स्ट म्हणल्यार काही लोकांची नावां अशी डिलीट केली जे नाव लोक जिते आशिल्ले तांकां सुप्रीम कोर्टान उबे केले मागीर लास्टाक की बाबा हे 4-5 आसात हांगा एज अ एक्झाम्पल आनी हांची नावां डिलीट जाल्या. सो हो एक कन्सर्न आमी रेज केला की हांगा ते जावचे ना, जातले काय ना. सेकंड, टार्गेटेड एक्सक्लुजन. आमी थंय बिहाराक पळयलां की टार्गेटेड कांय कम्युनिटींची नांव डिलीट करप. कारण एक कितें जाता, BLOs जे आसता चडशे सदांच रुलींग पार्टीचे किंवा रुलींग पार्टीच्या सरकाराक एलिजन्स आशिल्ले लोक असतात, कारण सरकार अपॉइंट करता BLOs. सो अशा वेळाचेर टार्गेट करप एक पर्टिक्युलर कम्युनिटी किंवा हांकां की तुमचे बरोबर नाच आनी नांवां डिलीट करप हे जावंक जायना म्हणून आमी तांचे मुखार दवरलो. आनी तिसरे मेन म्हणल्यार बाब अमितान तुमकां सांगले ते म्हणल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी आतां फॉर एक्झाम्पल तूं इंटेरियर वच, पेडण्या वच, कुळ्या, मोल्या, इंटेरियर गांवांनी जर तूं गेलो
वानरमारे म्हणा असे खुबशे कडेन तूं गेलो जाल्यार आमचे ट्रायबल लोक आसात किंवा मुणकार आसात, टेनंट आसात, हांचे कडेन खुबशे डॉक्युमेंट्स आसचे नात खुबशे जाणां कडेन, कारण तांची आदली पिढी म्हणा शिकिल्ले नासतना तांचे डॉक्युमेंट्स पेपर वर्क आसना, जे मॅन्डेटरी जे 12-13 डॉक्युमेंट म्हणले ते आसूंक शकना. जाल्यार आज जे कितें तर तांचे हाऊस टॅक्स किंवा हे चलतले काय म्हणून आमी तेय तांचे मुखार दवरला. सो दे हॅव एश्युअर्ड अस की गोंयान दे विल सी दॅट इट इज डन प्रॉपरली. बट BLOs सरकाराचे आशिल्ल्या कारणान, सरकार हांगा रुलींग पार्टीचे BJPचे आशिल्ल्या कारणान आमी डायरेक्टली दोळे बंद करून रावंक शकनात. एज अ ओपोजिशन वी विल बी विजिलंट, कारण हे 2 महिने मुखाल्ले भविष्य ठरयतले फुडली 5 वर्सां. सो वी विल हॅव टू बी विजिलंट, कारण ना जाल्यार लोक टार्गेट जातले, टार्गेटेड कम्युनिटींचे नांवां डिलीट करून उडयतले, नाजाल्यार जिते अशे लोकांची नांवां डिलीट करून उडयतले जे तांकां येना. सो वी विल हॅव टू कीप वॉच ऑन द BLOs ऑल्सो. सो वी वॉर्न ऑल द BLOs irrespective of this all the assembly council की सारखे प्रामाणिकपणान काम करात. तुम्ही जर मातशे जर अशें तशें हालूंक लागले इन दिस प्रोसेस, then we will have to take it up not only his CEO but we will have to take it to the Election Commission of India at the Delhi level. दोन गजाली आसा ज्यो आमी रेज केल्यो मेनली, की हे जे हो SIR जो जावपाचो आसा आनी ZP इलेक्शन जावपाचें आसा हो टायम पिरियड ऑलमोस्ट सेम आसा आनी तीच मेकॅनिझम सगळी थंय यूज जातली. BLOs, AEO, ROs आसा ते सगळे थंय इन्वॉल्व आसतले. सो हे कशें ते टॅकल करतले काय म्हणून, सो हो एक आमचो मेजर कन्सर्न आशिल्लो जो आमी रेज केलो. ताजेर ते वर्कआउट करता म्हणून सांगलें, कारण तांकांय बीन तो लॉजिस्टिकली आनी मॅन पॉवराच्या दृश्टींतल्यान खूब प्रॉब्लेम जातलो. दुसरी गजाल, खुबशे आमचे OCI वोटर्स आसा ताच्या बाबतींत आमी क्वेश्चन केलो, कारण आमच्या अंदाजान एक 10-15% तरी OCI वोटर्स आमचे आसतले. तेजे खातीर अजून पर्यंत तर कांयच नोटिफिकेशन येवना म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. सो ते क्लॅरिटी आमकां बेगीन तुमी दिया म्हणून सांगली. लोकांनी मातशें विजिलंट जावपाची गरज आसा अशें आमी सगळ्यांनी सांगलें, कारण तुमचें नांव डिलीट जावपाक शकता वोटर लिस्टांतल्यान. जर BLO कितेंय गुंडलसांव करता जाल्यार आमी आसा, तुमकां भिवपाची गरज ना. तुमी आमचे कडेन येया, तुमकां कितेंय हेल्प करपाक जाय, फॉर्म भरपाक हेल्प करपाक जाय, डावनलोड करपाक हेल्प करपाक जाय, ऑर कंप्लेंट करपाक जाय फाल्यां आनी कोणाच्या बाबतींत, जाल्यार त्या खातीर आमचे कडेन फूल मेकॅनिझम आसा, आमचे कडेन ट्रेंड मनीस आसा. सो लोकांनी कांयच भिवपाची गरज ना, पूण मातशें सादूर रावा, कारण खुबशे वोटर ऍड जावपाक शकता आनी खुबशे वोटर डिलीट जावपाक शकता. आनी हे करपाक BJP खूब हुशार आसा आनी आमी बाकी कडेन पळयलां. सो त्या खातीर लोकांनी आमचेर सगळ्यांचेर विश्वास दवरचो आनी हे कितें जे SIR आमी चालू केला, इलेक्शन कमिशनरान चालू केला, ताका योगदान दिवचें इतलें जावं म्हाका. ना ते हांगा लागना न्ही, ह्या एका लागना, ते स्टेट इलेक्शन कमिशनर पळयतलो. ते रोल ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लो आसा मरे, जानेवारी 2025 रोल ऑलरेडी आसा न्ही. ना हो एनीवेज फेब्रुवारीन पब्लीश जातलो न्ही, सो हे डिसेंबरान इलेक्शन जातले, सो हो रोल ताका येवपाच ना. लास्ट टाइम RGN इनिशिएटीव घेतलेले कितलेशे हजारांनी जे बोगस वोटर डिलीट केल्या, हे गोंयाकय वोट करता आणि दुसरे स्टेटीनय करता, ते जी तुम्ही इनिशिएटीव घेतले ते डिलीट करपा खातीर. पहिली गोष्ट म्हटल्यार आज गोंयान 1725 बूथ आसा. आता हो SIR जो चालू जाता पळय तो 1725 बुथांचेर चालू जाता. फर्स्ट थिंग इज दॅट की आता SIR चो मेन मनीस कोण इज द BLO जो अपॉइंटेड बाय गव्हर्नमेंट. आता ते जर आमी चेक करतले की बाबा ते वोटर तू सांगता तशें सारकें आसा की दोन राज्यान आसा काय ते खंयच्यान आयल्या. आय कॅनॉट टेल यू एवरीथिंग, बट वी हॅव रेज्ड लायक लास्ट टायम आमी मडकय मतदारसंघाचो एक्झाम्पल हांवें दिलें तांकां, की जेन्ना आमी एका हाऊस नंबराक सांगलें की बाबा हो हाऊस नंबर आनी थंय 100च्या वयर वोटर रेजिस्टर आहा, सांजची पंचायत उठली, आपूण सांगता तें घर कोणाचें तें सनातन धर्माचें, सनातन संस्थेचें म्हणून. We are not, I told him, we are not here against any religion. But we asked him that can a संस्था like this register a voter? कित्याक साधक जे आसा ते कोण 15 दिसां येता, 1 म्हयन्या येता, 2 म्हयने साधना करून वता न्ही रे. पूण बाबा आर दे qualified to be a voter of Goa? So there are certain questions we have asked them, which they have clarified. Now it is up to us to be vigilant and get those things corrected. हे पळय SIR पळय जाता, आमी आतां आमचो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बूथ मॅनेजमेंट वी आर वर्किंग फॉर लास्ट 1 year ऑन दीस.
बूथ मॅनेजमेंट प्रत्येक बुथाचेर वी आर वर्किंग टुडे. वेन दीस SIR हॅज कम इन टू पिक्चर वी आर फुल्ली रेडी. ताणें ताका दुसरो प्रश्न विचारलो की काल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या वेबसायटीचेर तांणी गोंयान 1725 बूथ दाखयल्या आणि BLA दाखयल्या 669. I asked him, बाबा आम्ही BLA सबमिट केल्ले आसा ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. देर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज हू मस्ट हॅव ऑल्सो सबमिटेड. सो मिनिमम 1700 आसपाक नाशिल्ले थंय. So they have told us that now they will rectify, they will check what applications, how many constituencies, how many parts they have got, and they'll update. I don't want to name anyone, but people who are serious have to be vigilant. आणि ह्या प्रोसेसान पार्टिसिपेट जावया ऍक्टिव्हली. कित्याक आतां चान्स आसा. एकदा हे SIR जालें, ड्राफ्ट रोल आयलो, देन 30 days आर देर टू पॉइंट आउट वॉट एवर यू आर सेईंग की कोण 2 राज्यान आसा, 3 राज्यान वोटिंग कार्ड आसा. आय थिंक वी हॅव टू ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट इन दीस. वी हॅव टू बी विजिलंट बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ डुईंग एनीथिंग. रातयान जर ते 34 ऑफिसराक ट्रान्सफर करता, BJP इज केपेबल ऑफ एनीथिंग. लास्ट टाइम तुम्ही एक पणजी मतदारसंघाक एकट्याचे हितून गेल्ले आणि थंय नेपाली वोटर आस म्हणलेले ते कितें जालें आतां? ना, सो तो पॉइंट आमी रेज केलो आणि ताजे जे ताणें आज पळय प्रेजेंटेशन दिलां त्या प्रेजेंटेशनान फर्स्ट ताणें आमकां फर्स्टूच दिलें ताणें प्रेजेंटेशनाची पेज नंबर 1 एलिजिबिलिटी फॉर द इलेक्टर इफ सिटीजनशीप ऑफ इंडिया. ही हेज टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणून सांगलें ताणें. सो ताका आमी प्रश्न केलो की बाबा तुवें आमकां प्रेजेंटेशन दिलें आणि तुवें सांगलें की एलिजिबिलिटी ऑफ अ वोटर हेज टू बी फर्स्ट दॅट ही हेज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया. देर आर सर्टन पीपल who are non-citizen of India have been registered as a voter in Panaji, where we are now having the meeting. In Panaji constituency, they are registered. So he has told us that in this SIR, all these things will come out. We will be vigilant. We will be filing Form 7, Form 8 on this. So म्हाका सगळ्यांकडे गोंयकाराकडे रिक्वेस्ट करता की तुमकां समज जर तर अशें कितें जर दिसता डिस्क्रिपन्सीज, प्लीज ब्रिंग इट टू द नोटीस. We are there to help you. आणि म्हाका दिसता एज अ सिटीजन वी ऑल्सो नीड टू ब्रिंग इट आउट. ताजेर तूं तांकां विचार. हाव कॅन आय टेल यू एक्शन जालें की ना ती. आमचे फॉलोअप चालू आहा. आय एम प्रॉमिसिंग यू टुडे आय विल मेक शुअर दीस वोटर्स आर डिलीटेड. आतां ते ऑफिसराचेर एक्शन जालें काय ती इलेक्शन कमिशनान पळोवपाची. जेन्ना ताका प्रश्न केला अरे सी नाव these BLOs, who are these BLOs? BLOs are all the government servants who are there, mostly linemen, electricity, PWD चे थंय आसा. They should put some qualified people for this. There has to be some qualified people. ते काढले आणि मागीर तो यारो आहा ताजे कडेन full response. This time we are going to be vigilant. We have told them and they have also realized that we are vigilant because we have asked them several questions for something which they said okay we'll revert to you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.